अपडेट बुलेटिनात, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान पेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतले आमी फूल दिसाचो आतां नियाळ घेवया। तर आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या, हांचे कडल्यान आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया। सर, गोंयचे सध्याचे फुटबॉलाचे परिस्थितीचेर फुटबॉल संघटनेन सामकी तिडक उक्तायल्या। गोंय सरकारा कडल्यान फावो ती मजत मेळना। फाटल्या वर्सा जो पोरू जो तांकां जे 6 कोटीचें अनुदान जे जाहीर केल्लें अर्थसंकल्पांतल्यान ते अजूनय दिवंक ना आनी आतां दुसरो अर्थसंकल्प लागीं पावला। पयलींचे जे 6 कोटी जाहीर केल्ले ते पयलीं दिवचे अशे तरेची मागणी जो अध्यक्ष कायतान फर्नांडीस ताणें केल्ली आसा। दुसरी गजाल म्हटल्यार 200 ग्रावंड आसात गोंयान फुटबॉलाचे, तातूंतले फकत 4च फिफाच्या मानांकना प्रमाण अपग्रेड केल्लेले आसात। बाकीच्या ग्रावंडांची अवतिकाय सामकी ना अशे तरेचो आरोप ताणें केल्लो आसा। ही सविस्तर तुमकां बातमी पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनान। थँक्यू सर। सरान आमकां फुटबॉला बद्दल एक बरी म्हायती दिल्ली आहा, जी तेन कायतानान जी मागणी केल्या ती बेगीन पुराय जावची। तशेंच आतां आमी समीपा कडेन या, समीपा कडल्यान जाणूया आयच्या दिसाची न्यूज। समीप, एक व्हडली बातमी आसा। आमी जाणा गोंय म्हणटा तें नुस्त्या खातीर सामकें फामाद, एक कॅपिटल असो म्हणटा, फीश कॅपिटल। गोंयकारांक नुस्त्या शिवाय जावंक रावना। पूण जेन्ना सपोर्ट करपाचो येता ही इंडस्ट्रीक, तेन्ना खंय केंद्र खंय तरी फाटीं फुडें जाता। एक युनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज आनी एनिमल हजबंड्रीची एक स्कीम आसा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना म्हणून। गोंयांतूय ही लागू जाता आनी तांकां गोंयान तेंच्यांनी 430 कोटी रुपयाची मोडून एक तेंचो आमची जी इंडस्ट्री आसा, फिशरीज इंडस्ट्रीज, ती डेवलप करची तेंचे ठरयल्लें। तांकां नुस्तेकारांक सबसिडी दिवप, कोल्ड चेन तयार करप, अश्यो हे तेंच्यो येल्ल्यो। पूण प्रत्यक्षात पळोवंक गेल्यार फक्त 170 कोटी 107 कोटी कितें मोडल्यात। आनी फाटल्या वर्सा पळोवंक गेल्यार जसो जसो निधी हो डिसबर्स जाता ती आंकडेवारी खूब देंवत आसा। 2021 40 कोटी परस चड आसलो तो, आतां देंवन 8 कोटी येयला। 2000 इन्स्टॉलमेंट जशे जशे सोडलेले, 2020 ते 21 41 क्रोड्स, मागीर 22 43 क्रोड्स, आतां 2024 डायरेक्ट 8 कोटीचेर पावला हो निधी म्हणटा तो। आनी केंद्रा कडल्यान हो निधी म्हणटा तो डिक्रीज जायत आसा अशी म्हायती हे मंत्रालयान दिल्ली आसा। आनी हो कित्याक निधी देंवता हेज्या फाटल्यान अजून कारण ते ह्या मंत्रालयान दिवंक ना, ही आमची एक स्पेशल स्टोरी जावन आसा। थँक्यू समीप। समीपान सांगल्या प्रमाणान की हे नुस्तेकारांचेर निग्लेक्ट करता काय कितें असो प्रश्न उप्रासता। तशें आतां आमी संजना कडेन जाणून या आयच्या दिसाची बातमी। संजना, पार उजगांवा हांगा शेनवारा रस्त्या कुशीक एक रानदुकर मेल्ल्या अवस्थेंत गांवकारांक दिश्टी पडलो। उपरांत चवकशी केल्या उपरांत कळ्ळें की ताका धपको दिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचें कळ्ळें। ह्या अपघातांत दुचाकी चालकूय जखमी जाला। हो स्कूटर चलोवपी जो दुचाकी चलोवपी आशिल्लो ताचें नांव सोमनाथ उर्फ सुरज ठाणेकर। तो पार उजगांवाच्या दिकेन वतालो तेन्ना रानडुकर अचकीत मदीं आयिल्ल्यान ताचो म्हणजे रानडुकराक धपको बसलो आनी तोय रस्त्यार पडलो आनी रानडुकरूय वचून रस्त्यार पडलो। रानडुकराक मरण आयिल्लें आसा। सुरज आसा ताका जखम जाल्ली आसा, म्हणून ताका ताचो फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा। थँक्यू संजना। अपघात जो आसा तो कसो जाता, जो म्हणजे एक्सिडंट गाडयाक लागून जाता काय आनी कसो जाता, पण हो एनिमला लागून बी एक्सिडंट जाता। तर आतां आमी रश्मी कडल्यान जाणून घे आयच्या दिसाची बातमी। रश्मी, ऐश्वर्या, आयज फातोर्डाचो जो आमदार आसा विजय सरदेसाय ताणें एक आरोप केला आनी तो खुद्द म्हणजे मडगांवचो जो दिगंबर कामत हो आमचो आमदार जो आसा तेच्या आड आसा की तो न्हू जी मास्टर प्लॅन तयार केला मडगांवचो, त्या मास्टर प्लॅनान बऱ्योचश्यो शेतकारांच्यो जमनी
तेणें घेतल्या एज अ गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट उबारपा खातीर आनी ते प्रोजेक्ट उबारपाच्या जाग्यार ह्यो जमनी तो दुसऱ्याच जाग्याक वापरता, दुसऱ्याच कारणांक वापरता असो थेट आरोप आसा आनी ह्या जमनीच्या प्रकरणात गुड्डूल आसाव आसा असो आरोप तेणें केला. त्याच बरोबर दिगंबर कामत जे फातोर्डान वेगवेगळे बरे सरकारी प्रकल्प येता ते आडयता, जावं आनीक कसली कामां आसा जाल्यार आडयता असो आरोप विजय सरदेसायन आयज दिगंबर कामत हांच्या आड केला. सो ही सविस्तर बातमी तुमकां आयज आमच्या साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. येस, थँक्यू रश्मीन आतां सांगले प्रमाणे विजय अशें म्हणटा की तो आपल्या कामान अडखळे निर्माण करता. सो तांणी शिटकावणी बीन दिला की समज हेच अडखळे तूं निर्माण करीत जाल्यार घरा कडेन मोडचो हाडटा अशें तांणी शिटकावणी दिला. तर आतां आमी ही जी फूल दिसाची तर आतां आमी ह्या वर्षा कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची बातमी. 22 जानेवारी 2024 ह्या दिसा राम मुर्ती प्राण प्रतिश्ठा सुवाळो सारको व्हडल्या उमेदीन मनोवपाचो, सारकी दिवाळी कशी मनोवपाचो हे सगळ्यांनी हें केल्लेलेंच आसा. जाल्यार ताचे खातीर सरकारी खात्यांक सुटी जाहीर केल्ली आनी आयज आनी एक म्हणजे आदेश आयला तो म्हटल्यार फक्त सरकारी खात्यांकच न्हय तर बँक आसतले, शाळाच आसतले, म्हणजे सगळ्यांकूच पब्लीक हॉलिडे जाहीर केलेली आसा. आनी हो जो एक्ट आसा तो म्हटल्यार निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटल एक्ट जो आसा ताचे अंतर्गत हो आदेश आयिल्लो आसा. जाल्यार सगळ्यांक आयच्या दिसा खातीर ही खूश खबरी आसा की सगळ्यांकूच आतां 22 जानेवारी 2024 ह्या दिसा सगळ्यांकूच पब्लीक हॉलिडे मेळटली. जाल्यार सगळ्यांनी घरा कडेन बसून हो सुवाळो पळोवपाक शकता. जाल्यार सविस्तर बातमी पळोवपा खातीर तुमी आमचे 7 PM बुलेटीन पळोवपाक शकता. थँक्यू वर्षा. खरेंच ही फाटल्या दिसान हेजेर एक मिम्स बी तयार जाले कितें सरकार आहा पळय ते राम भक्त आनी प्रायवेट आहा पळय ते रावणाचे भक्त अशें कावून अशे मिम्स थोडे तयार केले. सो आतां ही सगळ्यांक थकायक मेळटली की सगळ्यांक ही सुटी म्हणून. तशेंच आमी आतां उत्तेजा कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची बातमी. उत्तेजा, अयोध्येच्या श्रीराम मंदिराचे मुर्ती प्राण प्रतिष्ठापनाच्या सुवाळ्या निमताना सगळी कडेन ही उमेद फाकिल्ली आसा की तेज्या उक्तावण सुवाळ्याच्या. आनी आतां हेणी आयजूच शेनवारा अस्नोडे पंचायतीन एक निर्णय घेतला की अस्नोडे वाठारात चिकन, मटन आनी मांस आनी नुस्तें हे विक्रेची ते दिसा बंदी आसतली आनी सगळ्यांनी ह्या दिसा शिवराक रावचें अशें आवाहन पंचायतीन केलां. आनी दुसरी बातमी आसा ती मर्डराची. एक खून जाल्लो आसा एका कोलवा एका तारांकीत हॉटेलान एका हॉटेलाच्या मॅनेजरान गौरव काटियर म्हण ताचें नांव, तेणें आपल्या बायलेक काबदिरामा दर्यांत व्हरून उदकांत बुडोवन तिचो खून केला आसा. आनी ह्या प्रकरणात कुंकळे पुलिशेन त्या गौरव काटियर ह्या घोवाक अटक केल्ली आसा आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास जो आसा तो सुरू आसा. ह्यो दोनूय बातमी तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू उत्तेजा. आतां आमकां पुराय दिसाची ज्यो कितें घडला पळय तें आमकां म्हायती मेळिल्लीच आसा. तशेंच हे सगळ्या पुराय म्हायती लागून इंस्टा, फेसबूक, वॉट्सएप सबस्क्रायब करा आनी तशेंच फॉलो बी करा गोमंतक टीव्हीक. कॅमेरामॅन ह्या सयत ऐश्वर्या खुर्जेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.